बाळका जेजूची महापरब पूण तुमी जाणात एका विशेष परिस्थितीक लागून आमी 3 दिसांची परब करना आनी अचानक म्हणल्या बरी थोड्याच घंट्यांचे माहेत तुमकां दिवन आज आमी ही परब संभ्रमूंक पळोवची 14 तारीख जावं पूण व्हडलें फेस्त म्हणटा आसतना आमी सकटां आमच्या फिरगजांनी फेस्ताक येता आनी फेस्त जावन घरा वेताना कितेंय तरी व्हरून वेता फेस्त जावन घरा वेता आसतना आमी कितेंय तरी व्हरून वेता थोडीं जाणां थंयच आयस्क्रीम आनी चकट खातात घरा वेता आसतना आमी कितें व्हरून वेता आज सकाळीं हांवें थंय आमच्या द्वारा लागीं पळयलें थोड्यो ल्हानश्यो अंगड्यो आसात कांय ना तरी आयच्या ल्हान भुरग्यांक खबर ना म्हाका पूण व्हडांक तुमकां खबर आसा फेस्त जावन घरा वेता आसतना कांय ना तरी थोडे तांबडे गुळे व्हरून वेता पयलीं आनी थोडीं दुसऱ्या कडेन फेस्तांक गेल्ल्या वेळार काळिंग घी आनी केलें आकुरुटांगी आदी आमी करते आसल्यो जावं तुमी आज फेस्ताक आयल्यात हे आतां फेस्ताक हांव घरा वेता आसतना आमी आज कितें व्हरून वेचें देवाचो आशिर्वाद खरेंच वय पूण ताच्या की सडीत आमकां खबर आसुनूच हें आमी घरा व्हरूंकूच जाय नातर आमी फेस्ताक येवन प्रयोजन ना कितें व्हरून वेचें आयच्या दुसऱ्या वाचपांत फिलिपिकारांक बरयल्ल्या सा पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलें तुमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जावं आमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जावं आमी आमच्या ल्हानपणांत जावन आमच्या भुरग्यांक शिकयत आसतना आळे तुवें अशें करूंक नजो अशें केल्यार बरें शेगूण तुवें पाळूंक जाय दुर्गूण आसलें तुवें पाळूंक करूंक तशें करूंक नजो म्हूण आमच्या भुरग्यांक शिकयत आसतना आमीच व्हड जावन येता आसतना क्रिस्ती शेगुणांनी आमी आपापीच क्रिस्ताचें मौन आपणायता खरें पूण ताच्या की चड करून क्रिस्ताचें मौन आपणावंक जाय तर क्रिस्ताचेंच कितें म्हणलें आमकां मेळूंक जाय आनी ह्या येवकारिस्ता वेळार 2 संगतींनी देवाच्या उतरान आनी ताच्याच मासा रक्तान तो आमकां भरता देखून आमचें मौन खंयच्या एका फेस्ताक गेल्ल्या वेळार खंयच्या एका जेवणाक गेल्ल्या वेळार आमचें मौन कुशाल भरीत आसा म्हळ्यार थंयसर फेस्त बरें जालें ह्या जेवण बरें जालें देखून आज आमी घरा वेता आसतना आमच्या सांगाता व्हरूंक आसा कितेंगी गोडशें कितेंगी रुचीक कितेंगी उरचें सासणाच्या जिविताक आमकां व्हरून पावोवचें क्रिस्ताचें मौन क्रिस्ताचें मौन देखून भाव भयणीनो ह्या वेळार ह्या मोठ्या शर्मावांत हांव तुमकां चड थोडें सांगूंक वेता पूण ताच्या की पयलीं हांव तुमकां परबी पाठयता कित्याक ह्या फेस्ताक तुमी आयल्यात आनी हांगा तुमी इच्छा आशा दाखयतात आज हें फेस्त जावन घरा वेता आसतना आमच्या सांगाता आमी कितें तरी मोलादीक व्हरूंक आसा आनी तें आसा क्रिस्ताचें मौन आतां म्हाका खंडीत खबर आसा क्रिस्ताचें मौन म्हणटा आसतना हे घुसपडांचे शब्द हे क्रिस्ताचें मौन आमी कशें समजोवचें कसलें आसा क्रिस्ताचें मौन तेंच वाचप इल्लेशें मुखारसून वेता आसतना आमकां सांगता क्रिस्तान आपणाकच खाली केलो बापाची खुशी करच्या खातीर आपणाकच खाली केलो आपलें पोंड ताणें पयस दवरलें कित्याक तो सैमान देव आपलें पोंड ताणें पयस दवरलें आनी आमचे मनशा सैम ताणें आपणायलें देखून पातक एक सोण सांबाळून सांगच्या बरी पातक एक सोण सगळ्या संगतींनी तो आमचे सारको जालो देखून क्रिस्तान कशें ताचें मौन आमचें मौन ताच्या मौना सारकें करूंक सांगलां की ताचें मौनूय आमच्या मौना सारकें ताणें केलां देखून कोणेंच चिंतचें नाका म्हज्या कश्टांच्या वेळार देव खंय आसा म्हज्या घरा पिडा येता आसतना हांव आनवारान आसतना हांव लॉसांत आसतना देव खंय आसा ना देव आमच्या सांगाता आसा इम्मानुएल देव आमच्या सांगाता जाला ही आसा परब आयच्या दिसा आमी संभ्रमची
क्रिसमसाच्या दिसा आमी संभ्रमली, जेजूच्या आप परगटणे दिसा संभ्रमली. आज परत्यान बाळका जेजूक मान करतना आमी ही व्हड मापान संभ्रमता. हाच्या शुभ वर्तेंत आमी आयकलें, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. आतां हो एक गांस आमी वडोल सांगल्या. जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर. देखून जेजूचो संतोष आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या शिवाय आमी कितलोय संतोष जोडूंक प्रयत्न केल्यार तो तात्कालीक, तो सासनाक बाळवना. जेजूचो संतोष आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या बरी. देखून तो एक ड्रग्स घेवच्या एका भुरग्या लागीं सारा कितलो संतोष तुका मेळटा, थोड्या मिनटांचो, थोड्या घडयांचो. थोडीं जाणां आनी कितें सोरो आनी कितें म्हणटात. थोडीं जाणां थोड्यांक एक कापी कान गेल्यार, एक च्या कान गेल्यार, म्हाका एक संजेची च्या काड गेल्यार बरी खुशी जाता, काम करूंक उर्बा येता म्हणटा आमी. त्या च्यात म्हजो संतोष आटापला, ती घेतिल्ल्यान म्हजो संतोष वाडटा. पूण जेजू म्हणटा आमच्या संतोषाचें कारण तोच. तो आमच्या मदें येता, आमकां कुरपेन भरता आनी आमचो संतोष वाडयता. देखून जेजू शिवाय, ताणें संतोष दिल्या शिवाय आमी कितलोय संतोष आपणाक प्रयत्न केल्यार तो पोकळूच. तो आमकां शांती, समाधान या संतोष दिना. भाव भयणीनो, आज आमकां सुरवेक सांगला आयचो विशय एकच मोगान, एकच आत्म्यान, एकच मनान सांबाळुची उतरां ही. जेजू बाळोक आमच्या कुटुंबांनी आयिल्ल्यान आमचें मन एकच जाता, एकच आत्म्याचें जाता, एकच मोगाचें जाता. असो दाखलो हांव दिवं. आतां हांवें सांगचें घडीत वय तर वय म्हणा. घरा आवय बापूय आसात, प्रायस्तां आसात, प्रायस्तां आसात, आजो आजी कोण प्रायस्तां आसात, आवय बापूय आसात 30-35 वर्सांची. आमी आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी इल्लेशे सोडून आसताच. इल्लें पुरपुरता हांव, आनी इल्लें दुरसाता हांव, इल्लें झगडटा हांव, मोगांनी हांसता हांव, पूर आसता. सूख दूख सक्कट आसता. देखून सूख आनी दूख सक्कट आसता. आमी म्हणटा आमच्या कुटुंबांत थोड्या फावटी बेजाराय आसा, आमच्या कुटुंबांत इल्लें वद्दू वरांट आसा, आमच्या खरी एकल्या कुटुंबाची परिस्थिती. पूण त्याच कुटुंबांत एक भुरगें जल्मात आसतना आमचे वद्दू वरांट, आमचे सूख दूख पुरा त्या भुरग्याचेर वंदून आसता. पळय की न्ही. भुरगें हांसतना कुटुंबाची सगळां हांसतात, भुरगें रडतना सगळां टेन्शनार पडतात, भुरगें पिडेंत पडलें सगळां परत्यान भिरांतीन पडतात. भुरग्या प्रकार एक ल्हान जल्माल्लें 1 म्हयन्याचें, 2 म्हयन्याचें, 3 म्हयन्यांचें भुरगें, म्हजी प्राय 30 आसूं, म्हजी प्राय 90 आसूं, सगळ्यांक आमकां भुरगें कंट्रोल करता. वय की न्ही. पळय की न्ही आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती. वय न्ही. एक भुरगें सगळं कंट्रोल करता. आज आमी देव तेंपलाक, ह्या देव तेंपलाक कित्याक आयल्या? हो भुरगो आमकां सगळ्यांक कंट्रोल करता. जेजू बाळकाची भक्त ती. जेजू बाळोक आमच्या कुटुंबांत आसतना, आमच्या मदें तो आसतना, आमचे दूख कितलेंय आसूं, तो भुरगो हांसतना आमी हांसता. तो भुरगो रडतना आमी ताचे थंय बिरमोत चिंतता. हे करूंक आज तुमी सक्कट सांगत आयल्या. देखून हांवें तुमकां परबी दिली, हांवें तुमकां उल्हासिलें. कित्याक आज आमी न्हय गे, तो भुरगो हांसतना आमी सक्कट हांसता म्हणटाना आमी सक्कट एकूटाम जाल्या. आमी एकूटाम जाल्या. आमच्या मदें कोणी प्रायस्तां आसूं पुरो, कोणी ल्हान भुरगीं आसूं पुरो, कोणी पिडेस्तां आसूं पुरो, सगळां आमी एका कुटुंबाची जाल्या. ह्या वेळार आमकां एकच मनान, एकच आत्म्यान, एकच मोगान म्हणून विशय दिल्लो आसा. हो विशय ह्या वर्सा, ह्या पुरूच्या ऑक्टोबरांत आमी सुरू केलो एक सिनोद म्हणटा आमी. सगळ्यांनी सांगाता सोलूंक जाय म्हणून आमची पवित्र सभा आशेता. देखून पाप साहेब, आमच्या पाप साहेबान फ्रांसिसान आमकां एक उलो दिला.
सक्कट क्रिस्ती लोकांन सांगाता चिंतूंक जाय मुखल्या दिसांनी ह्या मुखल्या वर्सांनी आमी आमची पवित्र सभा कशी हेरांक दाखोवंक जाय कशी जियोंक जाय म्हणल्या विचार देखून आमी सांगात आसल्या म्हणून पापसाहेब आमकां उलो दिता आनी ह्या विशयाक पूरक जावन आमी आयचो विशय विंचरलो एका आत्म्यान एका मोगान आनी एका मनान सांबावलूची उतरां देखून आईचें हें फेस्त बाळका जेजूचें फेस्त वो आमच्या ह्या सिनादिसो ध्येय लागशिल्ल्यान पाळूंक आमकां बरो आदार दिता हांगासर हांव याजाक जावन आसा जावं पुरो तुमी लायक जावन आसा जावं पुरो पूण आमी ह्या बाळका बराबर सक्कट एकाच कुटुंबाची सक्कट आमी एकाच कुटुंबाची देखून आमच्या मदें फरक ना आनी हेंच पवित्र सभा येता येदोळ पर्यंत आमच्या मदें चिंतप आसलें याजक ह्या आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा हायरार्की म्हणून थोड्यांनी मात निश्चय घेवचे निर्णय घेवचे आनी हेरांचेर ते थापचे म्हणून आसलें चिंतप आसलें पूण आतां पवित्र सभा चिंता ना मुखेलपण थोड्यांनी घेवंक जाय खरें पूण आमी सगळ्यां सांगाता गेल्या तर कितलें बरें आसलें चारित्रीक जावन एक दोन तकले दिता जेजूच्या काळारी तशेंच आसलें जेजूच्या काळार कितें जातालें जेजूच्या काळार मतबरी आसले पळया तांच्या मदले ह्या शास्त्री आसले ते कंट्रोल करताले बाकीवंतपण आमच्या मुठी भितर आसा पूण जेजू आयिल्लोच सुरवेले क्रिस्तांव म्हणा लागले ना जेजून आमकां एक नवी दिशा दिल्या जेजू सांगता आमी सगळीं देवा बापाची भुरगीं देखून ते एक मागणें आमच्या हरी एक दीस हरी एक घडी म्हणल्या बरी म्हणटा हांव तें मागणें उड आसा तुमकां आमी सगळीं एकाच बापायची भुरगीं म्हणून सांगचें आमच्या बापा देखून हांव हांगा आल्तारीर आसून म्हज्या बापा म्हणना तुमी थंय आसून म्हज्या बापा म्हणना सगळं आमी सगळं समुदाय आमच्या बापा देखून आमचो सगळ्यांचो बापूय तोच देखून तुमी थंय आसून जावं पुरो हांवें हांगा आसून आमचो रोल आमी म्हणटा तो विंगड कित्याक आमचे कायदे आमी पाळूंक पूण आमचो बापू एकच देखून आमी ताची भुरगीं सांगताच देखून ही सिनोद आमकां एक बरो एक उपाय दिता आध्यात्मीकपण हे दोळपर्यान कोण सांतीन जाताली चड करून मटवाशी याजक माद्री थोड्या वर्सां आदीं एका सांतिनीच्या आवय बापायकी पापसाहेबान सांतीन केलें एका सांतिनीच्या आवय बापायकी सांतीन केलें लायक ती कोण खबर जेजूची ल्हान फूल तेरेस तिच्या आवयक आनी बापायकी पापसाहेबान सांत ह्या सांतीन म्हूण पासारलें कित्याक भाग्यवंतपण वाडून येवचें कुटुंबांत भाग्यवंतपणाचो आरंभ जावं आमच्या कुटुंबांत देखून ही सिनोद आमकां उलो दिता आमी सगळ्यांनी भाग्यवंतपण म्हणून फकत थोड्या पाद्री माद्रींक मात्र न्ही सगळ्यांक हें आसा देखून आमी सांगाता चलोवंक जाय म्हणटा देखून ही एक नवी आध्यात्मिकता हे दोळपर्यान भाग्यवंतपण हें आध्यात्मीकपण म्हणटना थोड्यांक मात म्हणून आमी चिंतल्ल्या कडेन आतां पापसाहेब सांगता आमकां हें सगळ्यांक आसा देखून हें संभ्रमूक हो गुटू संभ्रमूक आमी हांगा सांगता मेळिल्ली आसा देखून हांवें हो गुटू तुमकां सांगचो भाग्यवंतपणान भाव भयणीन म्हाका एकल्याक नाका सगळं आमी सांगता नंतर म्हज्या याजाकपणाक अर्थ ना सगळं आमी सांगता भाग्यवंत जाया कित्याक सरकार वेताना सगळं आमी सांगता मेळ्ळ्या तर कितलें बरें न्ही गी बरें आज आनी एका भाग्यवंत मनशान दिल्लो दाखलो हांव सांगून हांगा सोंपयता गाब्रियल बासो म्हणलो एक बूक बरयता देवस्तुती ह्या लितुर्जी आमी म्हणटा ताची आध्यात्मिकता आनी तांतूं हो एक बरोसो दाखलो दिता हो दाखलो तुमी घरा येता आसतना व्हरून व्हरयेत खुरीस पळया तांतूं एक उबो घांस आसा आनी तांतूं एक आड घांस आसा उबो भाग आनी आड भाग उबो भाग जर तर आमी पवित्र सभेचे मुखेली म्हूण घेतल्यार आड भाग सक्कड आमी लायका म्हूण घेवयेत पूण जर तर तो खुरीस असो आसचो थोडो असो जालो जाल्यार त्या आचार्यान तो खुरीस फिक्स करता आसतना इल्लोसो वांकडो फिक्स केल्यार तुमी तिशीन पळयता आसतना म्हणनात की हो खुरीस समाना खुरीस थोडो वांकडो आसा
कुरीस सोमाना देखून कुरीस सारको केल्या शिवाय आमकां सुशेग ना. देखून हो भाग्यवंत मनीस म्हणटा आमच्या आध्यात्मीकपणान ती, आमच्या देवस्तुतयेन ती, आमच्या क्रिस्ती जिवतांत ती उबोगांसी आसूंक जाय. म्हळ्यार पवित्र सभेचे मुखेलपण वरचे तेय आसूंक जाय, लायकी आमी आसूंक जाय, आडगांसी आमी आसूंक जाय. जर तर एक खंयचोय गांस मालवालो पवित्र सभाच मालवाता. देखून तुमी जर तर आज ही चिंता, जर तर तुमी लायक कोणी नातल्ले, हांवें हांगा आल्तारीर कितल्या आई व्हडल्यान ताळो बिंदून मीस केल्यार ताका अर्थ आसतो. त्याच प्रमाणे तुमी हांगा लायकाय एक याजाक नासतना हांवूच येवन मीस करता सुरवेच्या पयस सभेंत आसले तें करता म्हळ्यार ताकाय सारको अर्थ मेळतो ना. आमी एकामेकाचेर बंदून आसा. देखून आज आमकां ही परब करूंक देवान अवकाश करून दिल्ल्याक आमी ताका अर्गां दिवया. आनी हो एक नवो विचार, नवें चिंतप सिनोदीचे पवित्र सभेन आमकां दिल्लें आसा तें उर्बेन पाळूंक आमकां हर एकल्याक एक कायदो आसा. आमी आमचो ताळो आयकासो करूंक जाय. गुपीत रावल्यार पावना, पुरपुरल्यार पावना. आमचो कायदो पाळटा आसतना आमचो ताळो आयकूंक जाय म्हणून समजाया. आनी ताचे सांगता ह्या बाळका सांगता कितले आमी होंदून रावता तितले आमचे कुटुंब कुशालकायेचे संतोश भरीत जाता म्हूण चिंतया. आनी हो आसुल्लो गुटू हांवें तुमकां सांगचो. देखून आज निमाणे आशिर्वाद जावन आमी घरा वेता आसतना आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक, आमच्या वळखीच्यांक मेळटा आसतना उगडास दवरया. आज आमी आमचे स्वीट्स व्हरचे. देवाचो आशिर्वाद बाळका जेजू सांगात. देखून क्रिस्ताचे मोणूच आमचे मोण जावन जेजू आमकां दिता. ताचो ताच्या कुडीचो भाग, ताचेंच उतर आमी सांगाता व्हरून वेता आसतना आमीच क्रिस्ताचे नवे गवाय या क्रिस्त हांव म्हणलें उगडास दवरया. हरी एक घडये देव आमच्या सांगता आसतो.